बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्या पास्कुआल फेर्नांडीस देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आमचे बाब लास्को आनी ताच्या कुटुंबा पासूनय ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी केलोल्या ल्हान व्हड पातकाचो आमी उगडास करुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडितो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडार उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या प्रसोदपाक घेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा पडितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी गुणात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. वेळार आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. कोनवाळ्या बाबा, आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आतल्या खोटेपणान आमी परतून बोश्टोंक निर्मी नाका. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुजे सोवी आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता रास ओट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायश प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेशेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताचे पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सोरेश्वराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सोरेश्वराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोन मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दळदिऱ्यांची नीट करून दितलो आनी प्रितमेच्या लानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शब्द निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगळे आनी सोत ताचे कमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुळ्ळो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुलो भुरगो तांकां राखता. गाल
गाय आनी आंशवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी ताचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन थोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें पुरुशाच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची बोटी येता तशें सोरेस्परचे वळखीन सगलो देश बरोवन येता. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगल्या पोरजांक एक कुणा कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मैमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. परतून म्हणया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या काळार वचतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यांतल्यान दुसऱ्या दर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोडवय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रांत ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol. फुडें आमचो सोमी आपलें बोट दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol, sorvesporat, sol, sol. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगर बाप.
आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक कुशी आसत तो मनीस. आनीक आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचे लागीं त्यो वस्तू आसात, जेन्ना आमचे लागीं ती मनशां आसात, तांचो फायदो तांचें मोल जायते फावटी आमकां मेळना. पूण ज्या वेळार ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो काडून वेतात, वो घडयेक आमची भलायकी बिगडटा, वो ती मनशां आमच्या जिवितांतली पयस वेता तेन्ना जायते फावटी त्या वस्तूचो, त्या मनशाचो, त्या घोडिताचो वालोर, त्या घोडिताचें मोल आमकां दिसून येता. आनी कांयच शुभ वर्तमानान हेच जेजू स्पश्टपणी लोकांक कळीत करता. जेजू म्हणटा, जें तुमी कितें पळयतात तें पळोवंक आनी जें तुमी कितें आयकतात तें आयकूंक जायते प्रवादी राजा आशिल्ले. जेन्ना मनीस देवा कडलो पयस गेलो तेन्ना देवान मनशाक साडूंक ना. आनीक सोडवणदार जो बासायलोलो सोडवणदार येतलो ते पळोवंक जायते प्रवादी जायतो लोक रावले. पूण शिकी जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना केन्नाच कोणें उलोवंक ना त्यो वस्तू, केन्नाच कोणें पळोवंक ना तसल्यो वस्तू जेजून करून दाखयल्यो. पूण इतलें करून आसतनाय लेगून जेजूक भावनो मानून घेवंक ना. जेजूक कोणें मानून घेतलो काय? जेजूक मानून घेतलो जी कोण ल्हान, दुर्बळ, अनबावडती आसा तसली मनशां. कालच्या शुभ वर्तमानान पळयतले कोण भाशेन तो सोदपोती अनबावडती तो जेजू ताका म्हणटा कितलो व्हड ह्या मनशाचो बावार्थ. कोणाच्या जिवितांत पडूंक ना तितलो बावार्थ ह्या अनबावडती मनशा थंय हांव पळयता. दुसरे वाटेन हांव पळयता भाव भयणो, हे जुदियो ते फारिजियो जे आसले, जो इस्रायल लोक जो आसलो जांचे खातीर खेरीत देवान जेजू सोडवणदाराक धाडलेलो, ताका मानून घेवंक ती सगळीं विसरली. जायते फावटी भाव भयणो आमच्या जिवितांत घडये अशेंच जाता. जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी आयकता, तें पळोवंक आयकूंक जायती आमची भाव भयणी रावले. आयतारा दिसाक भाव भयणो एक यादनीक आमची फिरकोशींत आयिल्लो. राजस्थान मिसांवाच्या गांवांत तो वावर करता. तो आमकां सांगतालो कोण भाशेन तो जंगलांनी रावता, एक धाकटुले खोपीन तो रावता. तांकां आमचे भाशेन घोडेक एक फिरगोस ना, वो घोडेक फावो ती पवित्र पुस्तकां ना, दुसऱ्यो सवलती घोडेक तांकां ना देवाच्या जिवितांत वाडूंक. पूण आमच्या गोंयांत तरी भाव भयणो आमकां कितल्यो सवलती आसात. आमकां ही फिरगोस ना जाल्यार घोडेक आनीक दुसरी फिरगोस मेळटली. आमच्याच तालिगांवांत हांगा कारांचाले फिरगोस आसा, आमकां लागींच सांताक्रूज आसा, मागीर पणजेच्यो आसा. कितल्योश्यो सवलती आसात भाव भयणो आमकां, ज्यो दुसऱ्या भाव भयणी घोडेक मेळना. आमच्या भारतांतूच घोडे कितलीं पयस ती घोडेक रावतात. म्हयन्याक घोडेक एक फावटी मिसाचें बलिदान मेळटा, थोड्यांक घोडेक वर्साक एक फावटी मेळटा. पूण आमी भाव भयणो कितली बागी ह्यो वस्तू आमकां फावो जातात. ह्या वस्तूचो घोडेक आमी फावो ते भशेन फायदो काडटात काय? जरी तर ह्यो वस्तू ताचो फायदो आमी काडनात घोडेक आयजूय जेजू आमकां होच शीण घोडेक करता. तर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आयज नियाळ कोता आसतना ज्यो वस्तू आमकां फावो जातात त्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया. आनी ह्या वस्तूचो घोडेक आमी फावो ते परी फायदो काडून ओत्मीक जिवितांत दर दिसाक आमी वाडूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गायोन गावया निर्मोल भेट उंड्या सोर्याची C26 पेज 39.
C26, page 39. 배두려 소려시 소냐 지수 디골로이 아치 고나버레 마스로고 다네 오수랑 자워들려 에고 오르노 제주보리 암차 가르사치 멜코르다 아파 마누르게 예가니 두자 마낭소 모르비다 सगळी उभी राहूया. म्हज्या भावंडो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. मनांतरी मोहिमेन आमच्या आखे भोवीत सवेच्या दावाक सगळे सोड म्हणून घेऊ. दयाळ बापा, कालत्या काळसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सन्न जावन आमचे सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यां सोरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोले देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. भोवी 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 भवाराचो सोमेस्पोर तूं. भोवी 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 भवाराचो सर्वेस्पोर तूं. सोनावी संसार बोल्या तुझ्या बापा, करूस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bafartaco gut porcotuia. Sumia Gesù tuce moronami somorga tuce buron chimon bonavi purgota tuja hernya kami odreka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धर्मदूत आनी स्वर्गाळी तुका मान उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां बांडो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सगळी सांगातान ती घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय रास सोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. कोमण्याच्या वेळार गायोन गावया मोगाल जेजू यो तू यो. D35 पेज 64, D31 पेज 64.
सगळी उभी राहूया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायच मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सव्या आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काडी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सतोसांव आनी बापाक दिनवासांव. आनी आतां आमचे पासत विनोती मागता, जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. शेवटाक गायोन गावया सा फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा U20 पेज 240. U20 पेज 240.